आणि त्याप्रमाणे त्या दोषी अधिकाऱ्यांचेर एक्शन जातलें. प्लेन जर पळयलो बिल्डिंगेचो तुमकां दिसता की डिझायनच फॉल्टी आशिल्लो? हांव सद्याक टेक्निकल पर्सन न्ही, ते म्हाका योग्य टेक्निकल लक्षांत येना. कांय जे इंजिनियर्स कांय जाण तांचें मत आसा की डिझायन फॉल्टी आसा अशें तांचें ओपिनियन आसा. हाजेर हांव तुका सारकें हांव वेवस्थीत तुका सांगपाक शकना, कारण टेक्निकल पर्सनूच तें सारकें सांगपाक शकतलें. बरोबर. कारण सर कांय आमी सिव्हिल इंजिनियरा कडेन बी उलयले. बरोबर. तांचें म्हणणें आशिल्लें की एक स्लॅब जर कोसळटलो मिनिमम 35 ते 36 चुको जावपाक जाय. बरोबर. आनी तो जो पर्यंत चुको जायना तो पर्यंत स्लॅब असो पडपाक शकना आनी एटलीस्ट दुसरो स्लॅब तरी ताजो वजन घेतलो. जेन्ना अख्खी बिल्डींग कोसळटा, डोंट यू थिंक दीस वॉज अ डिझास्टरस प्रोजेक्ट? म्हणपाक हरकत ना, कारण ज्या तरेचे बाकी हें सगळी एकदम जी बिल्डींग जी कोसळ्ळी आसा की हांगा मेजर डिझास्टर म्हणपाक हरकत ना, कारण प्रोजेक्टूच फॉल्टी आशिल्लो. लोक कितें म्हणटात जे कॉलनी भितर रावतात ते? न्ही, कॉलनीचे लोक रातीच अनेक जाण ते येतले ते तुमच्याच म्हऱ्यांत येतले सामके. बरोबर. न्ही, म्हणून लोकूय मातशे भियेल्ले आसा की बाकीचे जरी वेगळी बिल्डींग जरी उरली जाल्यार कन्स्ट्रक्शन सारकें आसा काय कितें हें सगळें. ते काल तांची मागणी आशिल्ली की ह्या बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन करचें अशी तांची सगळ्यांची मागणी आशिल्ली. प्रत्येक तो मनीस आपण जे रावता त्या बिल्डिंगेची इन्स्पेक्शन सद्याक मागता. बरोबर. कारण प्रत्येकाक ती एक सारकी आपूण सेफ आसा हाजी मातशी हें जाय. सर दुसरो विशय जो आसा म्हळ्यार हो जो विशय एक जालो, हो सोडून जो विशय आसा तो म्हळ्यार लुझोफोनिया गेम्सांचो. परत बातमी येवपाक लागल्या की ब्राझील आनी पोर्तुगाल खंय तरी पार्टिसिपेट जायनात ते म्हणून. तुमी एज अ मिनिस्टर कितली कॉन्फिडंट आसात सक्सेसाचेर जेन्ना अशी इतली तोंडाचेर गेमी पावतगीर जेन्ना अशी बातमी? आमी कशें एक गजाल कशें आमी भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा. ब्राझीलाक वचून आमचे डेलिगेशन वचून सुद्दां तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ले आसा आनी तातूंत प्रयत्न आमचे शेवट पर्यंत प्रयत्न चालू आसले की मेजर म्हाका सांग एक गजाल आमकां सदां मानपाक जाय की लुझोफोनिया गेम ही आमच्या सरकारान हाडिल्ली न्ही, काँग्रेस सरकारचे हाडले. पण शेवटच्या कारण कशें की समजा सरकार ताका कंटिन्युअस प्रोसेस शेवटी ना आमी हात वर केले आमी घेतला आशिल्लें तें. पण एकच उद्देश आसलो आमचो की ह्या निमित्तान आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां बरें बिल्डअप जावन मेळटलें आनी बरे तरेन आमी ऑर्गनायज करतले ह्या उद्देशान आमी केल्ले. ज्या तरेन जितलो प्रयत्न आमी करपाक जाय की जितलो कंट्री पार्टिसिपेट जावपाक जाय. बट यू आर नॉट सॅटिस्फायड द वे थिंग्स आर गोईंग? जितलो बरो रिस्पॉन्स तुमकां दिसतालो की जावपाक जाय बरोबर तितलो मेळना? न्ही, जे कांय देशांचे आसा न्ही कांय तांचे कांय प्रॉब्लेम आसा की त्या प्रॉब्लेमामुळे कांय ते वर्ल्ड कपाचे फुडली तयारीचे निमित्तान ते सांगतात सगळे. पण जितलो आमी प्रयत्न करपाक जाय आमचे डेलिगेशन वचून तांकां कन्विन्स करपाक जाय हे सगळे प्रयत्न आमी करत आसा. त्यामुळे आमकां सर तुम्ही एक स्पोर्ट्समॅन, तुम्ही फक्त मिनिस्टर न्ही, तुम्ही एक स्पोर्ट्समॅन. एज अ स्पोर्ट्समॅन यू आर हॅपी द वे थिंग्स आर गोईंग? एक आमी जितले प्रयत्न करपाक जाय. तुम्ही आता राजकारणी म्हणून उत्तर दिता, हांव तुमकां स्पोर्ट्समॅन म्हणून विचारता. तुम्ही आता सारखे पॉलिटिकल उत्तर दिता म्हाका. एक गजाल लक्षांत दवर की ज्या तरेन आमी प्रयत्न करपाक जाय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करपाक जावपाक जाय आशिल्लें ज्या तरेचें म्हळ्यार इतले कमी पिरियडा भितर सादारणशे 10-12 म्हयन्याच्या कालावधीमध्ये मध्ये दी बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचो तो एक ती आमच्या हातांत आशिल्ली गजाल आसा ती पूर्णपणे आमी केली. दुसरी गजाल आसा की जे देशाची जे आनीक पार्टिसिपेट जावपाचे आसा न्ही त्या संदर्भांतसून आमी फाटले 5-6 म्हयने की कंटिन्युअस फॉलोअप आमी करत आसा की त्यामुळे आमकां अपेक्षा आसा की मॅक्झिमम आमकां एक 70% किंवा 80% कंट्रीज की वेवस्थीत फूल फ्लॅश की पार्टिसिपेट जातले. दुसरी गजाल हांव तुमकां स्पश्टपणान विचारता कारण हाजे बाबतींत भरपूर पॉलिटिकल लेवलाचेर चर्चा जाता आनी ब्युरोक्रेट्सां मदीं चर्चा जाता आनी लोकां मदीं चर्चा जाता. दे से की तुम्ही जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसात आनी यू आर अ स्पोर्ट्समॅन, एंटायर चार्ज आनी मॉनिटरींग जें आसा तें तुमचे कडेन आसपाक जाय आशिल्लें, तें ब्युरोक्रेसीच्या हातांत गेलां. वेरएज ब्युरोक्रेसी इज कॉलिंग दी शॉट्स अँड सम ब्युरोक्रेट्स हॅव बिकम सुपर स्पोर्ट्स मिनिस्टर. बरोबर, मान्य करता ना हांव तें मान्य करिना. ह्या सगळ्या गोष्टी भितर की हांव आनी स्वताक सीएम जो आसा न्ही ती मॉनिटर करत आसा की त्यामुळे ब्युरोक्रेट्सांच्या हातांत तें दिलां. थोडे ब्युरोक्रेट सुपर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावपाक लागल्यात, मान्य करता अशें म्हाका दिसना. कारण हाजेर पूर्णपणे आमी हांव मॉनिटर करता, सीएम मॉनिटर करता, त्यामुळे ह्यो सगळ्यो आमी मॉनिटर करूनच ह्यो गोष्टी फुडें वचपाक लागता आसा. तुमकां दिसना की ब्युरोक्रेट्साच्या हातांत गेल्लें चड दिली म्हणून? घडये बरे भावनेंतल्यान आसतलें. कांय गोश्टी आसा, कांय गोश्टी कशें
की कॉमनवेल्थ गेमीचे किंवा त्या जे काय अनुभव आशिल्ले कांय ऑफिसर आसा की तांकां थोडेशे गजाली कारण ते करून आयिल्ले आसा गोंयांत कशे तरेचो इव्हेंट आसा आमी पयल्याच फावटी आमी करता की त्यामुळे की थोडी गोष्टी की आमी थोडेशे लिबरल जरी सोडल्यो कारण ताजेर वॉच आमचे आसा की आमी प्रत्यक्षांत हांव CM मॉनिटर करता त्यामुळे की पूर्ण कॉमनवेल्थ गेमा भितर जे ऑफिसर आशिल्ले तांचे नांव मातशें घाण जाल्लें आहा आनी अशें हांचेर जेन्ना तुमी विश्वास दवरतात तेन्ना खंय तरी प्रॉब्लेम जावपाक शकना. म्हाका दिसना की कॉमनवेल्थ गेमीक जे कांय ऑफिसर आसा पळय तांचे तशे चार्जीस नाशिल्ले की एक जर एखादो मनीस त्या घोटाळ्याक आसा अशें जेन्ना हें येता की प्रत्यक्षांत ताजे खंय तरी एक एक्शन जाल्लें आसपाक जाय आनी कितें जाल्लें आसपाक जाय तशें नाशिल्लें पूण थोडोसो अनुभव लक्षांत घेवन आसा की ह्या सगळ्या पूर्ण आमचे गोंयचे ऑफिसर किंवा IAS ऑफिसर ह्या सगळ्यांक घेवन आमी हें सगळें मॉनिटर करत हांव कित्याक विचारता सर कारण द कन्सर्न इज जेन्युइन लोकांची की तांचो कांय नॅक्सस आसतलो दिल्ली बरोबर तो नॅक्सस घेवन ते हांगा आयले तो नॅक्सस ताणें हांगा एस्टाब्लीश केलो आनी अल्टिमेटली फाल्यां जर करप्शन चार्जीस आयले that politicians will have to face. That is not bureaucracy will have to face. एक गजाल कशें प्रत्यक्षांत म्हजे पेक्षा आसा न्ही CM डे टू डे सादारणचे 2 दिसां तरी हे सगळ्या गजाली बारीक सारीक गजालीचेर की मॉनिटर करत आसा की त्यामुळे आमी पूर्णपणे ब्युरोक्रेट्सांच्या हातांत सोंपयला अशांतले पार्ट ना त्यामुळे सगळ्यो गोष्टी की स्वताक CMक खबर आसा की म्हाका खबर आसा. You are saying there is no scope for corruption in Lusophone games? नाही आता पर्यंत आमी जे लक्ष दिवपाक जाय जितले बारीक सारीक जे गजाली लक्ष दिवपाक जाय त्यो करपाचो प्रयत्न म्हळ्यार जे कॉमनवेल्थ गेमीचे घोटाळे जाल्ले आसा ते लक्षांत काडून त्या दोळ्यां समोर दवरून आमी आमचे कडेन चूक जावची न्ही की अशा तरेचे सगळे प्रकारचे प्रयत्न आमी केल्ले आसा. तुमची कांय टेंडर्स कॉन्ट्रोवर्शियल ठरली तुमकां खबर आसतली कांय टेंडर्स ओवर प्रायसिंगाक लागून किंवा सिलेक्टीव कंपन्याक फेवर करपाच्या हातूंतल्यान कांय टेंडर्स कॉन्ट्रोवर्शियल जाली असेंब्ली भितर इशू आयिल्लो ना न्ही सिलेक्ट म्हाका दिसता की सगळी आमची टेंडर टेंडरिंग जाल्ली आसा की त्यामुळे जो लोवेस्ट बीड जें केल्लें आसा जेणे केल्लें आसा की ताकाच दिल्लें आसा त्यामुळे आमी कोणाक तरी फेवर करपाचें दृश्टीकोनान केला अशें बिलकुल ना. थोडे कंपनीक फेवरिटिजम करपा खातीर बी मॅनिपुलेट केल्ली ना अजिबात ना. तुमी म्हणटा की फाल्यां जर कोणें वचून कोर्टाक गेलो कोण तरी जाल्यार तुमकां टेन्शन हरकत ना. यू आर ओपन फॉर प्रूफ यू आर ओपन फॉर एनी कायंड ऑफ प्रूफ कोणें येवचें आमी हाजे पयलें सांगलें म्हणी एसेंब्लीक सुद्दां सांगलें आसा न्ही कोणें येवन जे आसा आमचे हाजे सगळ्याचे चॅक करचे म्हणून सांगलें. यू आर नो टेन्शन आमकां कसलेंच टेन्शन ना. भंय दिसता तो एकच की अल्टिमेटली अशी ब्युरोक्रेसीच्या हातूंत भितर आमचे पॉलिटिशियन्साचे करप्शनाचे आरोप येतले काम वेन द इव्हेंट वील गेट ओवर. तुमी म्हळें की तांकां कॉमनवेल्थाचो अनुभव आसा सेम कांय एलिमेंट्स जे कॉमनवेल्थ गेम्सा भितर दिसताले तेच एलिमेंट्स आमकां लुझोफोनिया गेम्सा भितर दिसपाक लागले. तुमी म्हणटात की मॉनिटरींग आसा तुमचें आसा CMचें आसा बट अल्टिमेटली द ब्लेम वील कम ऑन पॉलिटिशियन्स. बरोबर कारण ब्युरोक्रेट्स कितें आसतले फाल्यां ट्रान्सफर जातले वतले. पण ह्या सगळ्या गोष्टी आमचे जो आमी जे मॉनिटरींग करता पळय न्ही की ह्या सगळ्या गोष्टीचे वॉच दवरून की अशें जे करप्शन बाकी सगळ्यो गजाली जावची न्ही ह्या दृश्टीकोनाचे आमचे सगळ्याचे प्रयत्न चालू आसात. आतां सांगलें पळय की CM डे टू डे म्हणजे सादारणशे 2 दिसांनी तरी ह्या सगळ्या बारीक सारीक गजालींचेर मॉनिटरींग करत आसा प्लस सायटीचेर वचून इन्स्पेक्शन करता. त्यामुळे म्हाका दिसता की करप्शन बाकी हे सगळ्यो गजाली आसा त्यो तुमकां खंय दिसना की तुमी बी सायडलायन जाल्या म्हणून ह्या एकूण प्रक्रिये भितर वेन CM इज टेकिंग सो मच इंट्रस्ट इन दीस. नाही कितें आसा की आमी ह्या सगळ्या ऑर्गनायझ कमिटीचो आसा चेअरमॅन आसा CM आसा की त्यामुळे की हांव दोगूय जाण हांव मॉनिटर करता आनी प्लस CM मॉनिटर करता. तुमकां खंय तशें सायडलायन कसलीच फिलिंग येना कसलीच फिलिंग येना. सो लास्ट प्रश्न म्हाका सांगात हाव कॉन्फिडंट यू आर अबाउट सक्सेस ऑफ लुझोफोनिया गेम्स. म्हाका ऑनेस्टली सांगा वेन इतली सगळी गजाली जातात इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जालें आमचे खातीर ते आमकां सदांच उरलें ते आमच्याच खातीर म्हजें स्वताचें ओपिनियन की हांव पयलीं साकून हें आशिल्लो की ज्या तरेन पोर्तुगीज स्पिकींग कंट्रीचो स्पोर्ट्स हांगा घेवप म्हजे तशें पूर्ण समज नाशिल्ली पळय. कॉन्सेप्च्युअली यू डिसएग्री कॉन्सेप्टूच म्हाका पसंद नाशिल्लो. त्यामुळे एखादी गजाल फाटली सरकारान जरी केली जाल्यार सुद्दां आमी सरकारान ती केली ना म्हळ्यार परत आमकां ब्लेम जावपाक एक इंटरनॅशनल इव्हेंट की त्या आमी थारायलें मागीर विचार केलो की त्या निमित्यान जर आमच्या फुडली जनरेशनाक
बरे प्रोजेक्ट बरे Infrastructure ready जावन उरता. मेळटा की इतल्या खरीच ताका मान्यता आमी दिली म्हणजे आमी जी आमी विचार करतालो जी थारायली पासून त्या खातीर पूर्णपणे आमी सक्सेस जाले So, एक पार्ट की दुसरो पार्ट जो आसा न्ही की तरी सुद्दां आमी सक्सेस करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जितलो प्रयत्न करून ताका यश येवपाक जाय मग ताका आमी प्रयत्न चालू केले आसा की त्यामुळे म्हाका दिसता की ताका यश येतलें म्हणटा सो बेसिकली यू आर सेईंग वन थिंग दॅट आमचो प्रायमरी फोकस जो आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आसा ते इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळें ते फाल्यां आमकां नॅशनल गेम्साक बरें पडटलें आनी तें उरतलें सो बेसिकली ऑल्दो यू कॉन्सेप्च्युअली डिसएग्री विथ दी लुझोफोनिया गेम्स तुमी म्हणटात की तातूंतल्यान जाता तितलो गोंयान फायदो तरी करून घेवपाचो इतली दॅट इज द होल कॉन्सेप्ट आनी सक्सेस सगळी कंट्रीज पार्टिसिपेट जाता जायना हाव वील द गेम्स तुमकां जर समजा एज अ स्पोर्ट्समॅन एक 10चे रँकिंगाचे सद्याक जर दिवपा जाय म्हणजे आमची कशी आहे फायनल्सा पयलीं प्रिलिम्स जात न्ही आतां प्रिलिम्स ऑलमोस्ट जाल्या तर त्या प्रिलिमे उपरांत तुमकां कितें दिसता की फायनली लिथुआनिया गेम्साची ऑन अ स्केल ऑफ 10 कितल्याचेर येवन थांबतली आमी पळय कशें सगळ्या देश पार्टिसिपेट जातले अशें तरेचे आत्ता पर्यंत आसा पण ते कांय सगळेच जाण सगळेच इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जावचे ना त्यामुळे ताजो की आमी सगळें सांगलें आसा की वचून तांकां कन्विन्स केल्लें आसा तुमी कितले मार्क दितले सर प्रिलिम्सा उपरांत कितले मार्क दिता धातले एक्झॅक्ट तुका सांगना आतां सर तुम्ही तरी मार्क दिवपाचे म्हणून पाय बरोबर कितले येतले त्याच दृश्टीकोनांतल्यान की मग सादारणशें आमकां 80% सक्सेस येतलें 80% सक्सेस जातलें सो तुमी सद्याक तरी धातले 8 मार्का पर्यंत 80% पावपाक जाय तर इतली सगळें आसतना आयले आनी मेळ्ळे आनी मुलाखत दिली सर थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू थँक्यू